ओपा जंक्शनाचेर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या चेंबरा वयल्यान बस गेल्ल्यान उदकाचे पायपलायन फुटली आनी 15 मीटर उंचायेचेर उदकाचो फव्वारो जालो। हे सगळे कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून जाला असो थळाव्यांनी आरोप केला। राज्यांत सध्या कांय वाठारांनी उदकाचे हाल चल्ल्यात, जाल्यार खांडेपारा ओपा जंक्शना कडेन सकाळीं उदकाच्या चेंबरा वयल्यान बस गेल्ल्यान सुमार अर्देवर उदकाचो फव्वारो जालो। थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हे उदकाचे चेंबर रस्त्या कुशीक आसा। हे चेंबर रस्त्या सकयल 1 मीटर भितर आसपाक जाय आसले, पूण ते वयर आशिल्ल्यान हे येरादारी करप्यांक लेगीत धोक्याचे थारतले। आयकयात। आज सकाळी 7:20 एक ऑपॉर्डर चेंबर फुटलो। चेंबर फुटपाचें कारण कितें की त्या चेंबरा वयल्यान एक बस गेली आनी तो चेंबर फुटलो, जाका लागून हाफ एन आवर उदक 10-15 मिटराच्या हायटीचेर फ्लो जाताले आनी ते वेस्टेज जाले। नंतर हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी ते बंद करून घेतले। पण हांगा इशू कसो आसा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान 1.5 वर्स पयलीं ते दोनी चेंबर जे आसा डिपार्टमेंटान ऑपॉर्डर ते शिफ्टिंग करपाक सांगलेले। कॉन्ट्रॅक्टरान आजून पर्यंत ते शिफ्टिंग केल्लें ना आनी ते जे चेंबर आसा पळय न्ही ते हायवे रोडाच्या विदीन द शोल्डर एरिया जी आसता त्या एरियेन आसा, ताका लागून ते तात्काळ शिफ्टिंग करपाची गरज आसा। नाजाल्यार अशें एक्सिडेंट जायत रावतले आनी एखादो कोण टू व्हिलर सुद्दां पडलो जाल्यार तकली आपटून सुद्दां तकली सुद्दां तो चेंबर भरूंक शकता। सेकंड थिंग, चेंबर जो आसा पळय न्ही तो एबाव द लँड एरिया आसा। एक्चुअली तो 1 मीटर सकयल चेंबर घालून ते भितर आसपाक जाय, पण हो वयर थेल्लो आसा, जाका लागून असल्यो परत केसीस जायत रावतल्यो। ताका लागून त्यो अवॉइड करपा लागून डिपार्टमेंटान जाता बेगीन कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन दिवचें की ते शिफ्ट करचें म्हणून। ही पायपलायन हेजी डोमेस्टीक उदक, हय खांडेपार एरिया, खांडेपार 200 mm ती बारीक म्हणजे सामकी बारीक न्ही। सध्या खांडेपारा उदक ना, बंद करून दवरला, काम चालू आसा। काम जालें की जर टँक जर खाली जाल्या, कित्याक अर्दवर उदक चालू आशिल्लें न्ही, जाल्यार ते परत भरपाक 4 वरां वतली, म्हणजे बाय इवनिंग 4 ते 5 म्हटल्यार खांडेपारा उदक येवपा जाय। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।